चेड्डी विड्डी काडशीत कोणाची गोरून. अवीन गरी घातलेली आसा आणि एकूय कोकोय ना हांगासर. बरी दिसता. वतान उबे दवरला म्हणून तेणे आता म्हाका धमकी दिवन भायर हाडला जेवपाक. मार्को गँग फायनली. जस्ट माय ब्रो. फिशिंग प्रिपरेशन पळय. लिस्टर आसलोले सारकें सांगतलो आसलो कसलो घेवपाचो तो. सो गायज आमी येयल्लेले आसा पळय मानी घेवपाक. मान आमी देसी गरयो करता रेडी देसी. मदींच आमकां भूत येयला फिशींग करपाचें टायमपास. एलिस्टर आसलोले एलिस्टरा कडेन बरी पावरफूल गरी आसली सारकी बरी व्हडली सारकी. ती व्हरो येता आसली पळय. हॅलो गायज वेलकम बॅक टू माय चॅनल. कशी आसात तुमी? देवाच्या कृपेन तुमी सगळीं बरी आसतली अशें मागता. आनी आयज आमी येयल्लेली आसा पळय हांगासर फिशिंगेक. ओके आनी थंय पळय तुमी पळोवंक शकता अंकिता येता आकाशा वांगडा. आनी आमी हांगासर आयज फिशींग करपाची आसा. पळोवया कितें दिसता. नुस्तें बिस्तें जाल्यार पळया फिशींग. आनी हांगासर ही प्लेस पळय काय बरी आसा. तुमकां हांव ड्रोनाचे व्हिडिओ घालतलो आसलो पूण थोडे दीस ड्रोन बॅन केल्लो आसा खंय. काय करूं शकता. आवय 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 आवय. अवी तू आता जेवण लायता. हा बिन्ने केलीये रे बिन्ने केलीये. हे होल कुल्ल्यांचे रे अवी. गायस आता तुम्ही पोवपाक शकता अवीन गरी घातलेली आसा आणि एकूय कोकोय ना हांगासर. हांगासली नुस्ती अवीक पोवन सगळी भियारलेली आसा ना रे. हांगासर न्हावपाक गावतले रे ना न्हू अवी. अरे अवी अवी हे कुल्ल्यांचे होल धाकटे धाकटे हय न्हू. हे गायज वेलकम बॅक टू माय व्लॉग. कशे आसात तुमी? आय होप तुमी सगळीं जाणां बरी आसात. सो गायज आयज जावन आसा संडे आनी आमी आयज संडे स्पेशल करपाक येयला फिशिंगेक. पय अवी कितले नुस्तें काडटले रे तू? तुका नुस्तें पळोवनूच भियातले. आयकताय अशें न्हू. आनी हे पय मिक्सिंग चालू आसा. मिक्सिंग आनी ते दोळ्यांनूय भरप चालू आहे ते वाटेन. कितें दोळ्यान बरो. सदरी. सो गायज तुम्ही आता पळोवंक शकता अवीन म्हाका एका जाग्यार बसयल्ले आसा सत्री घेवन. कित्याक की चड वत पडटा आनी मागीर घरा कडेन वचोन ताका किल्लोस आयकपाक नाका म्हणून. आनी अवी मागीर तेवटेन गेला पळय फिशींग करपाक. आनी ह्या वाटेन एक गरी म्हाका हाडलेली पूण हांवें फिशींग करूंक ना. हांव एका जाग्यार बसला आनी ह्यो पळय ह्यो करता पीठ रेडी. ओदोवच्यान पीठ रेडी करता आनी तेवटेन तेका पळय गरय गरयता. म्हाका दिसता तेका आनीक 2 मिनटान शेवटो लागपाचो आहा. तेणी शेवट्याक फोन मारलेलो कळ्ळें न्हू. आनी ह्या वाटेन आमी पीठ रेडी केल्लेले. ते पीठ आतां सद्या जाल्लेले आसा मोव. आनी आतां आमी वतान रावल्या तेका मातशें सुकोवपाक. आमी आता पळोवंक शकता तुमी फिश धरलेलो आसा कोको. आनी गायज हेंच्या वांगडा रावन रावन म्हाजो तो टायमपास जायना. हांव जालें बोर म्हणून हे पळय उदकाची बाटली आहा तेतून इल्लेशें हांव उदीक पियेता. म्हाका दिसता ती बाबडी वतान रावन रावन ताप्याल्या. ते पळय हांगाच्यान नुस्तें लागना म्हणून हे आतां स्पॉट चेंज करपाक गेल्या त्या वाटेन. आनी म्हाका सांगला ही पोती घे आनी यो म्हणून. हांव आतां पोती घेवन फटाफट वयता. आनी हेवटेन आसा आनी एक लंबी लंबी छाता. यवीक आनी धाकटुली सत्री म्हाका जी म्हाज्या हातीन आहा ती. सो गाईज तुम्ही पळोवंक शकता आमचे जाल्लेले आसा मोये तुमकां हांगा काय नुस्तें लागना.
आणि आम्ही कितल्यांक येयल्या रे त्याच्या टायमार आम्ही येयल्या सकाळचे 10. 12 झाले आता 10 येयलेली आणि 10 येयलेली 2 वरां हांगासर तुम्ही गोरी घालता आणि एकूय नुस्तें ना. मोये 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 मोये. सो गायस आता ना आम्ही प्लॅन चेंज केलेलो आसा. आता आम्ही येतली सारकी 4 सुमार हांगासर. आणि गायस तुम्ही आमकां बेस्ट टायमींग सांगात खंयच्या टायमार बरें नुस्तें गावता ते, कित्याक की आमी 10 हांगासर गरी घालीता पूण एकूय नुस्तें रागाना. अशें सांगात आमकां खंयचो टायम फिशिंगेचो बरो तो न्हू रे. न्हू अवी फिशींग लवर खूब आहा आमच्या युट्यूब फॅमिलीन सारकें न्हू अवी. आवय आवय व्हडलो मरे तूं. आवय आवय कोकोय ना असं बाबाची का ठिल्लो. म्हाका दिसता आयज जावन आसा संडे म्हणून ती सगळी आपणाच्या बायले भुरग्यांक घेवन नुसती हॉलिडेंक गेल्या. मोरजे बिचार बी गेल्या आसतली म्हणून ती ह्या उदकान ना. तेंचे म्हणून मन न्हू, ती म्हणून भोंवता आसतली, तेंची फॅमिली आसता न्हू. आनी ही पळय आमी ही बाटली आतां उदकान घातलेली आसा थंड उरपाक. ती सुद्दां बाटली बाबडी गरम जाल्लेली वतान रावन रावन. कितें जालें? आमी खंय येयल्या? आतां आमी जेवपाक येयल्या. कितें? तूं गोरोवपाक गेल्ले तेजे नुस्तेंच लागोंक ना. सो गायस जालें कितें जाणा दुखद घटना. आमी गेल्ली गोरोवपाक, गोरोवन आमकां कांय नुस्तें मेळोंक ना आनी आमचो टायम असोच वेस्ट जालो. आमी 1:30 येयली घरा, रांदतली आनी केन्ना. मागीर आमी चिंतले भायरूच या म्हणून नुस्त्याची थाली जेवपाक न्हू आ. पूण आमी 4 परत वयतली आ. 4 परत या. तुमकां 4 सांगता, आमी 4 मातशें आमकां परत वयतली जेवपाक. पळोवया चल. 4च्या टायमार चड आसतली नुस्तीं. आतां कितें आसता सांग गरमी पडटा न्हू म्हणून ती बाबडी मदली वचून न्हिदल्या आसतली. बरें बरें चल 4 या. 4 या. सो गायज आमी घेतलेली आसा फीश थाली. आनी आयज पळय कितें आहा तें भाजी आसा, मागीर पापलेट, तिसऱ्यो आहा, कुल्ल्यो आसा, कडी आसा, शीत आसा न्हू. आ जेवया काय नाका? चल तर जेवया तर. भूक लागल्या. तूं वतान उबो दवरलेले ना म्हाका गोरोवपाक. वतान उबें दवरला म्हणून तेणें आतां म्हाका धमकी दिवन भायर हाडला जेवपाक. चड बरी केल्या भाजी आं, चड बरी सारकी. आग तुका भाजी लायक जाली भाजी आं? कशी आहा भाजी कशी आहा? चड बरी. शुवर तूं? पळय आवय तें नुस्तें खावपाक केलें मुगो उजगाटन. फास्ट मुगो तूं आग. तुम्ही पळोवंक शकता हांगा आमी दुसऱ्या दिसा परत येयली. पण कितें टायटाय फीश. हे पळय व्हडलो फिशरमॅन येयला. मोडसो काडपाक येयला मोडसो. कोणी सांगला तुका नुस्तें ना म्हणून? केदे व्हडले किंग फीश वयताले मुगो आतां. कापाल गेले तुजे. चेड्डी बिड्डी काडशीत कोणाची गोरोवन. सो गायस तुम्ही पळोवपाक शकता ही जी स्कर्ट घातल्या खबर आहा ती जुडियोन घेतलेली. अवी तुवें म्हाका इकट दिल्लेली ती हांवें आयज घातल्या पळय. बरी दिसता? बरी दिसता. ही मातशी पूण आनीक शॉर्ट आसूंक जाय आसली. चड लांब करिना. हे पळय इतली. म्हाका खबर ना. म्हाका एक आनी एक ह्यो फील आहा तो काडपाक जाय. तुमी कितें म्हणटात? काडूंक जाय न्हू ह्यो एक लांब कशी दिसता. हांव म्हाज्या गाडयेचे मिरर पळयता कास्ताक दिसता. हांवें नेवे मिरर घातल्या पळय. हे पळय हे मिरर घातल्या आनी हे पळयात उजो मिरर उजो कास्ताक पळय सारखे एकदम उजो. तू जाणा न्हू हाक सगळें. गाडी नासतना गाडी नासतना कितें रिक्षेन भोंवया तर. तुझ्या गाडी एकूच सांग तुका जेवण रांदून दी कळ्ळें तुका. बाकीची सगळी कामां तुजे कपडे धुवपाक चड्डे धुवपाक गाडी एकूच सांग. हांव तुका म्हाजो जिवाक दाखयता. जिवाक न्हू. कशें दिसता जिवाचे बरें आहा पूण गाडी ना जाल्यार भोंवतले कशें? तू रिक्षेन भोंवतले? म्हाका एक सांग गाडी तू रिक्षेन भोंवतले? हांव भोंवतले रिक्षा म्हणून गाडी न्हू जाल्यार रिक्षा कितें लोक बेडरुमान हाडून दवरता ना मरे. हांव दवरता न्हू जाल्यार हांव व्हडल्या कॉलराचो. जाणाय सगळें. आतां तूं कितें म्हणूंक सोदता? एकवटीचें कितें करूंक सोदता? इकूंक काडटा ही सांगल्या ही एक रील हांव कमी करूंक सोदता. ही चड लांब जाली. रील कमी करूंक सोदता म्हणजे रील इंस्टाग्रामार आसता. ही धोबरा इतली अबी ही बरी दिसना.
मग तहें सांग न्हू तापताय कित्याक तर तुका हांवें पयलीं बरे भाशेन सांगलेलें न्हू तूं आयकलाय तू म्हाका सांगता आपणाच्या 800 पळयात म्हणून जाल्यार पचकयले पचकयले कितें पचकयले पचकोंक ना तुवें आयज गोरोवन कितें काडलें तामोशी शेवटो कपाल काडल्या तुवें थंय कोणाची चड्ड्यो पडलेल्यो त्यो काडल्या तुवें पयल्यो पडटल्यो कोणाची चड्डी थंय उडयलेली घाटयांनी हांवें ते तरी चड्डी तरी काडली तूं कितें काडलें तूं कांयच काडूंक ना. हांवें काडला मगो इसवण काडला तो बरें रे इसवण काडूंक ना हांवें खंय काडला इसवण तूं जाणाय सगळें सो गायज तुम्ही पळोवपाक शकता अवी तर म्हाका सांगिना हांव कशें दिसता तें तुमी तरी सांगात हांव कशें दिसता तें एका न्हू आपणाच्या गाडये शिवाय कांयच पडलेलें ना हांव बाबड्या एकटेंच पडला म्हाज्या बाबड्याच्या चुरचुरे सारकें न्हू एका हांव विचारता हांव कशें दिसता जाल्यार म्हाका सांगता गाडये बद्दल कितें फायदो हेजो आसून एका फक्त हांव रांदपाक आनी बडा बडा करपाकूच हांव जाय नाजाल्यार हांव नाका ना तेजी गाडीच जाय हांव काय कितेंचें कितें उलयना तुज्या इतलो कोणूच करिना करता हेज्या इतलो ह्यो ओवर करता ओवर सारकें न्हू कितें पळयता म्हणजे तूं म्हणूंक सोदता की हांवें म्हाजे गाडयेक कॅर करपाचें सोडपाचें हांवें तुका म्हटलां गाडी बाकीचे लोक करिना गाडे म्हणूंक ना हांवें गाडी हांवें तुका कितें म्हटलां बाकीचे लोक करिना फाटीं गाडयेक. कोणी एकल्यान कॉमेंट मारलेलो न्हू डोंट से गाडी म्हणून हं. खूब पयलीं मारलेलो कोणी कॉमेंट आमी बाबा गोंयकार आमी गाडयेक गाडयोच म्हणटा आमी कितें गाडीक म्हणटा? मोटारसायकल म्हणिना हय सुपर बायक म्हणिना न्हू हय फटफटी म्हणिना हय. आमी म्हणटा गाडी कॉमन सेन्स कितें म्हणटलें आनी हे म्हाजे ओल्ड मिरर हे काडले हांवें आनी आतां धाकटे ते घातले बरें दिसता पळोवपाक न्हू हा सो गायज आमी न्हू आतां फार्मार वचपाची आहा केन्ना व्हरतले रे फाल्यां फाल्यां कितें फाल्यां फाल्यां व्हरपाक मागीर तूं केन्ना व्हरता हांवें तुका सांगलें फाल्यां म्हणून आनी कितें म्हणून म्हणटा तूं म्हाका हांवें तुका काय म्हणून तकली फाल्यां पांय व्हरतलो वयर फाल्यां व्हरतलो हय. ते सोडात गायज कालच्या विडियोचेर न्हू आमकां थोडे बरे कमेंट येयलेले आनी थोडे आमकां वायटूय कमेंट येयलेले सो गायज तुमकां हांव कितें सांगूंक सोदता जाणा कोणूय वायट कमेंट नासता तांकां चेडवान न्हू कसलेय कपडे घालपाक जाय जे हितून चेडवां कम्फर्टेबल आसता तुमकां कितें म्हणपाक रायट ना सारकें न्हू अवी हय चेडवांनी जाय ते कपडे घालचे आपणाक जाय तशें न्हेसचे सलवार कमीज शॉर्ट्स वेस्टर्न वॉट एवर इट इज आपूण कम्फर्टेबल आसा आपणाचो मनीस कम्फर्टेबल आहा आपणाची फॅमिली कम्फर्टेबल आहा बाकीचे लोक गये वाडमे कळ्ळें न्हू आनी ज्या मनशांक आवडना त्या मनशांनी न्हू दुसऱ्यांच्या हेजेर नाकाल्ले कॉमेंट मारूंक जायना आतां दीस इज 2025 पयलींचो काळ गेलो इट्स गॉन आतां पयलीं लोक बसून भोंवताले आतां एकल्या कडेन 20-20 गाडयो जाल्लेल्यो आसा पयलीं लोक एक शर्ट पॅन्ट घालताली कितलींच वर्सां आतां लोकां कडेन 20-20 40-40 शर्ट जाल्लेले आसा ते पासून आतां घालपाक कशें दिसना हे पयर घातलेले ते म्हाका आतां कोण म्हणटलो की तेच कपडे घालता सारकें आनी अशें मेन उलयता थिंग कितें बायलां साडयो न्हेसतात तेतूर अर्धें आंग दिसता तेन्ना कोणाकूच कांय प्रॉब्लम जायना सारकें न्हू आनी तेच आमी क्रॉप टॉपा बी घालून भोंवल्यार लोकांक त्रास जाता कपडे हे कपडेच आसता वॉट एवर इट इज चेडवा कम्फर्टेबल आसा न्हू यू हॅव नो रायट म्हाका पासून ताका कितें म्हणपाक रायट ना तेजे मम्मी डॅडीक केन्ना प्रॉब्लम नासले कसलेच कपडे घालपाक जाल्यार हांव कोणूच न्हू ताका कितें म्हणपाक हें घालनाका तें घालनाका आय हॅव झिरो रायट्स आनी आय एम नॉट दॅट पर्सन यू नो हे हांगा घालनाका हें थंय घालनाका हें थंय वचो नाका हें थंय खावं नाका हें अशें करूं नाका तशें करूं नाका गर्ल्स हॅव देअर फ्रिडम्स ओन्ली थिंग यू हॅव टू बी इन युअर लिमिट्स म्हणजे कितें नाका जाल्लें करप ना कपडे घालपाक कोणाक कांय प्रॉब्लम ना लोकांची मेंटॅलिटी कोणाची मेंटॅलिटी आसता बरी कोणाची मेंटॅलिटी आसना वी डोंट हॅव एनीथींग टू से अबाउट दॅट न्हू गो आनी मेन थिंग म्हटल्यार हांव शॉर्ट कपडे घालता पण सर्टन जाग्यांचेर सटन म्हणजे सटन म्हणजे अशें न्हू की बाजार सटन म्हणजे ओगी राव रे मातसो हांव सांगता न्हू सटन कितें कितें तें सांग न्हू थोडे जागे अशे आसता त्या जाग्याचेर कपडे घालपाक मेळना फॉर एग्जाम्पल चडशे आतां घाटी मामा वयता थंयसर तूं आतां धाकटे धाकटे कपडे घालतलो जाल्यार ते कितें करीत नेम ना
कळ्ळें तुका सारकें. त्या खातीर बऱ्या खंयच्या जाग्यार वयता वांगडा आवय आहा बापूय आहा जाल्यार तुमी घालूं शकता. सारके. आनी चेडवांनी जाय तशें न्हेसचें चेडवांक केन्ना रोक टोक करूंक जायना. आनी दोज हू आर इन रिलेशन तांकां सांगता स्पेशली चेडवांक केन्ना रोक टोक करूं नाका. लिमिटा भायर गेलो मनीस रोक टोक करता दॅट इज डिफरंट. बट चेडवांक केन्ना कपड्यां कडेन केन्ना करूंक जायना. कित्याक तेंचो फर्स्ट मोग आसता कपडे. म्हाका हो ड्रेस जाय, म्हाका ही स्कर्ट जाय, तर म्हाका अशें जाय तशें जाय. चेडवांचे आसतात. दे लव टू कितें म्हणटा ते दे लव टू लूक ब्युटिफूल. सारकें कितें म्हणटा ते सारकें तुज्या भशेन चॉक्का कशें न्हू. बरें रे. एटा सावन की घटा. आमी केन्ना फाल्यां या मगो फार्मार. तूं केन्ना व्हरतलें म्हाका फाल्यां करून कितल्या दिसांनी आमी व्हरतलें? फाल्यां वयपाची आसा. खंय तरी पळोवया कशें कितें तें. आनी मागीर गायस आमकां एक बरी प्लेस मालवण कुडा त्या वाटेन सजेस्ट करा तुमी. आमी फूल पावर वयपाची आसा खंय तरी. आनी तुमी जे बेस्ट प्लेस दाखयतले त्या जाग्यार आमी विजीट करपाचें आसा न्हू बाबा. हय आनी कालच्या ब्लॉगान आमचे सॅनिटोन लवली पोयम म्हटलेली आसा. गॉड ब्लेस यू ब्रो. खूब जाणांक तुजी पोयम लायक जाली. मोग आसूं असोच. आनी तुजी पोयम हांव शॉर्ट व्हिडिओ करून घालता. आयज तुका दिसतली 12 सुमार. आनी गायज तुमकां सांगपाक विसरलो की आमचे जे व्लॉग्स आसा पळय ते एवरीडे रातचे 8 येवपाचे आसात. कित्याक येवपाचे आसा तुमकां सांगता. म्हाका न्हू रातभर लेट जाता एडिटींग आनी अपलोड करपाक मागीर टायमींग बरो मेळना. सो हांवें डिसायड केल्लेलें आसा की हांव व्लॉग अपलोड करतलो एवरीडे 8 PM एट नायट. म्हणजे जे भायर UK कोण आसता तेंचो कितलो टायमींग गो जातली 5 रातची 8 म्हणजे तेंची 5 फक्त 2च वरांचो हे 8 7 6 5 2 बीन जातली. 4. दॅट 2 बीन दनपारची. कितें तूं म्हाका गाळी मारली. अशें करी जाल्यार गाळी मारतात कोण. हय पिक्चर गो तूं. जर तोंड उगडाना तर तोंडाक म्हाज्या हें लागलां गॉम लागला कळ्ळें तुमकां. सो गायज आमी वयपाचे फाल्यां बेस्ट प्लेसीचेर. ओके सो कॉमेंट करून सांगा आमकां मालवण कोण बरो प्लेस सजेस्ट करता जाल्यार आमी थंयसर वयपाची आसा. आनी सेलिब्रिटीज सिद्धार्थ सेलिब्रिटी दिलीप नायक आमकां मेळपाक येवपाचो आसा. सो तेज्या वांगडाय मातशी मस्ती करया. आनी आमी मेळटा तुका फाल्यांच्या नेवे आनी इंट्रस्टींग व्हिडिओन. टिल देन आमच्या चॅनलाक सबस्क्रायब करपाक विसरो नाका न्हू गो. हय टाटा गुड नायट बाय बाय. बाय बाय.